तुझे पहिले येणे नियाळू तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगन त्रेता तुझे मन पूर्ण जीवन पण संभ्रमून अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयता पापाचे कुशेक तू काल जालोय मोनिसाम या संवसार जियेलोय शुभार्थमान लोका परगटली सर्गीचे दार आमकां उगडली सोम्या तुझे पहिले येणे नियाळू तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगन त्रेता तुझे मन पूर्ण जीवन संभ्रमून अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयता सोमेस्त एक घडीभर आमी बसया मोगाल भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्ता म्हूण मागता सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुणताळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीक कार्यांक तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आयच्या दिसाचे भक्ती पावन चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात मनादी बाप मायकल मस्करेनस गांवांत ते नेल्लीकार फिरगजीचे ह्या जागी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत सहायक विगार जावन सबार फिरगजांनी सेवा दिल्या विजयडका फिरगजेन 7 वर्सांची विगार जावन सेवा दिवन प्रस्तुत कटील फिरगजीन फाटल्या 6 वर्सां जावन अपूर्बायची सेवा दिवन आसात आमच्यात वाराड्याच्या याजाक पदरापा लागीं विसारलेल्या वेळार कुशेन ओपोवन आज आमचे संगी आसात एक मागण्याच्या याजाक तांचे जिवितांत जायतो वेळ मागण्यांक ते करशितात तांच्या कुटुंबांत याजाक तांचे भावी याजाक आसात आज आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटयतले आमचे खातीर विशेष तरान मागतले तेन्ना तुमच्या सुमेस्तांचे तर्फेन बाप मायकल मस्करनस तांकां मोगाचो येवकार मागता स्वागत पात्रांनो तशेंच आमचे संगी आसात दियोकोन जस्टीन आमच्या फिरगजीचे जानेवारी म्हयन्याच्या 9 तारखेर हांगासरस ह्या देव मंदिरांत तांकां ह्या जागी दिक्षा मेळच्यार आसा आमचे दियोकोन भाव आमचे संगी आसात आमकां सांगात दितात तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत म्हणटा मोगाचेनो आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात सांजूद देव मारीपाद लाभलेल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्गां जावन हें बलिदान भेटयतात एक भक्तीक किन्नीगोळी विल्सन डिमेल्लो सुरतगल एन्सिका डिसोजा काय्यार रोनाल्ड डिसोजा कटील विल्मा मेंडोन्जा शिरवा अनिता डिमेल्लो सुरतगल वाल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्नीगोळी जकारस फर्नांडीस होन्नावर गॉडविन रोहित लोबोकुल शेखर लिडविन पिंटो मुल्की डोरा डिसोजा सुरतगल बिलिसिया ब्लसम डिकोस्टा किरेम सिंथिया डिकोस्टा किरेम फ्लोरिन डिकोस्टा बजपे शर्लिन कोरिया बजपे सियाना रोड्रिगस किन्नीगोळी लॅन्सिस आनमायर हॉस्पेट जॉन प्रवीण आनी रिमा रोड्रिगस प्रवीत कालजावाडो प्रत्येक ते पासून मीस भेटयतात रोशन अनिता डिमेल्लो सुरतगल जकारस फर्नांडीस होन्नावर प्रवीण जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस रेणुका आल्वारिस गोवा कुटुंबांत देवदीन जाल्या आत्म्या पासून मीस भेटयतात रॉबर्ट ज्योति मिनेजेस हॉस्पेट राजेश नताशा डिसोजा मदर तेरेजा वाडो देवदीन रोड्रिगस आनी पेरेरा कुटुंबाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता मेरियन रोड्रिगस USA देवदीन जॉन आनी कार्मेन सांगतीसाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता वेरोनिका फर्नांडीस शिरवा देवदीन जेम्स एडवर्ड डिसोजा आत्म्या पासून 25 वर्साच्या उगडाचा मीस भेटयता ग्लेन जोशुआ डिसोजा एरमाळ देवदीन मार्क नोरोनाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता सिंथिया डिकोस्टा किरेम देवदीन जॉन रोड्रिगस आत्म्या पासून मीस भेटयता जोस्विन रोड्रिगस पालाडका देवदीन फेबियन आनी पीटर रोड्रिगस आत्म्या पासून मीस भेटयता लिडविन पिंटो मुल्की देवदीन वालेरियन डिसोजाच्या आत्म्या पासून 25 वर्साच्या उगडासाक मीस भेटयता जुलियाना कुटिनो ल्हान फुलवाडो ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागता आसतना आमची ही ते सवां मागणी पात्रोन संतांच्या मजतीन सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी विशेष जावन ह्या नोवेनाच्या वेळा मागया आज आमी प्रत्येक जावन अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या संरक्षणा खातीर मागता
फाल्यां नॅशनल अल्पसंख्यांत आख्खांचो दीस त्या देखून आज त्या तेसावां खातीर आमी मागया. आमी सकड अल्पसंख्यात आमच्या देशांत आमची म्हणली मुळावी हक्क आसात ती आमकां लाभोवंकूच जाय संविधान प्रकार ती लाभच्या खातीर आनी त्या दिशेन आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी वावुरच्या खातीर तांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया. ही सर तेसावां आमची तेसावां मतीन दवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावया. सुमेस्त आमी उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकलोय आमच्या कुटुंबांत आमी आयल्या. आज हांगासर आमच्या घरांत कुटुंबांत हांगासर आयल्या. आज आयची दिवसुती आमी देवाचें उतर आयकता. जेजूची वंशावळ आयकता. थंयसर जेजू त्या वंशावळींत हांव आयिल्लो म्हणलें आमकां देवाचें उतर कळीत करता आसतना आमचेंय कुटुंब आसा, आमची मलगडी आसात. आज ती देवा दिन जाल्यार जावंक पुरो, ह्या घरांत आसा जावंक पुरो, तांचोय आमी उडास काडया. आमच्या सगळ्या कुटुंबादारांचो उडास काडन तांचे खातीर आमी मागया. हें पवित्र बलिदान भेटयत आसतना आमी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना देवाच्या मोगान बरोवन जियेनातल्या खातीर देवा लागचें भोगसणें मागया. आमच्या कुटुंबांत ल्हान संगतींत आमी सुकोवन पडल्या खातीर पातकांत जियेल्या खातीर देवा लागचें भोगसणें मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरोवन सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदार देव आमची काकुळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakutka, Krista kakutka, Somiya kakutka, Somiya kakutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांदूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावर्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर. देव तुजे सभेक पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळून येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आनी आयका. आयका इस्रायलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा, तुजें भाव तुका वाकणटलें. तुज्या दुस्मनाच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटले. जुदा एक शिवाचें पील. शिकारी मारून तूं फाटी आयलाय म्हज्या पुता. परत करून तूं बसलाय एका शिवां परी आनी एके शिवेणी बरी. रायाळ दांडो जुदातावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बेतकाटी ताचो एकलो आदी काल सोलोवपीक येसर आनी राष्ट्रां जातली ताका विदेय. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार.
ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली उदंड शांती सशनाक वसतेली ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली उदंड शांती सशनाक वसतेली देवानी दिवन पैसलाचे देणे तुझ्या रयाक पाठय रायकुवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी अशें तो तुजे परचेक नितीन सांबाळू दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल सलोवन व्हरू ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली उदंड शांती सशनाक वसतेली ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं संद्रमासासर शांती शेकान शेक बाळवो तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्रेटीस न्हंयतावन प्रितुमेचे अंत पर्यंत राजवट चलो ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली उदंड शांती सशनाक वसतेली ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली उदंड शांती सशनाक वसतेली Alleluia गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्रावा होगळी कुसार्या Alleluia गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्रावा होगळी कुसार्या मौनताचे जणवयेन स्वरूप संगती पदवेन पूर्ण दयेन तूं मांडून हाडताय ये आनी सताची वाट आमकां दाखय Alleluia गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्रावा होगळी कुसार्या Alleluia गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्रावा होगळी कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभार्था महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दावीद असो तो पूत अब्राम असो अब्राहम इजाक असो बापय इजाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांसो बापय जुदा पेरेस असो आणि जरा असो बापय तामर तांची आवय पेरेस एस्रोन असो आणि एस्रोन आराम असो बापय आराम अमीनादाब असो आणि अमीनादाब नासोन असो आणि नासोन सलमोनसो बापय सलमोन बोआज असो बापय राहाब ताची आवय बोआज ओवेद असो बापय रूत ताची आवय ओवेद येस्सेसो आणि येस्से दावीद रायासो बापय दावीद सलमोनसो बापय उरियाची बायल सलमोनची आवय सलमाऊ रेहोबाम असो रेहोबाम अबियासो आणि अबिया आसासो बापय आसा एसोपत असो एसोपत एरोम असो आणि एरोम ओसिया असो बापय ओसिया एताम असो आणि एताम अकाज असो आणि अकाज इजेकिया असो बापय इजेकिया मानस्सेसो आणि मानस्से आमोस असो आणि आमोस एसी असो बापय एसिया एकोनियासो आणि ताच्या भावांसो बापय हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांत गुलाम व्हरून व्हेल्ली
बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शहालतील असो आणि शहालतील एरुबाबेल असो बापय एरुबाबेल अबियूद असो आणि अबियूद एलियाकीम असो आणि एलियाकीम अजोर असो बापय अजोरू सदोक असो आणि सदोक अकीम असो आणि अकीम एलियूद असो बापय एलियूद एलियाजर असो आणि एलियाजर मथान असो आणि मथान जाकोब असो बापय जाकोब जुजे सो बापय जुजेची पतीण मोरी आणि मोरयेतान जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त अशें सर उमेजून अब्राहमातावन दाविदा पर्यान चवदा तकल्यो दाविदातावन बाबिलोनाच्या बंदडे पर्यान चवदा तकल्यो आणि बाबिलोनाचे बंदडे तावन क्रिस्ता पर्यान चवदा तकल्यो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या आज्याचो नांव विचारल्यार कळटा आमकां पूण आज्याच्या बापयचें त्या बापयच्या आज्याचें नांव विचारल्यार इल्ले कश्ट मारतात कोण ना थोड्यांक कळटा सोंग पुरो देखून हांगासर जेजूची वंशावळ आमी आयकली जेजूची वंशावळ 14 तकल्यो 3 पावटी 14 14 14 जुदेवांक त्या काळार 7 एक संपूर्ण संख्येत 7चे की चड आनी की संपूर्ण जेजूचें आगमन पुरातन काळांत हांव उल्लेख केल्ले ते सगळे वंशावळींत निरूपण केलां आमी आतां आयकलें अब्राहमाक दिल्ले बसवणेक देव विश्वासी रावलो मात्र न्ही तें गडाशें केलें आनी ताका दिल्ली बसवणी तुजी संतत आकाशाच्या नखेत्रां बरी दर्याच्या रेवे बरी जातेली तुजी वंशावळ म्हण अब्राहमाक देवान बसयलें आनी तें देव तें पंथाक पावयता. दावीद रायाक दिल्ली बसवणी पंथाक पावयली देवाच्या योजनांत विशिश्ट मांडावळ दिसता. आमच्या काळारी थोडे म्हणयत आनी जुदेवांच्या काळारी आसलें स्त्रियांक व्हडलें स्थानमान नासलें देखून माथेवाच्या त्या वांजेलांत हांवें आतां वाचल्ल्यांत थंयसर स्त्रियांचें नांव आसा स्त्रियांचें थोड्या स्त्रियांचें नांव आसा. आमच्या काळारी थोड्या स्त्रियांकी मान करतात तेच रितीन हांगासर ह्या वंशावळींत स्त्रियांचे नांवाचे उल्लेख आसा. थंयसर जेजू सगळ्यांक ही सोडवण आसा म्हणलें तें उगडापें करता माथेवाच्या वांजेलांत आनी थंयसर स्त्रियो म्हणटा आसतना थंय विंचून काडल्यो बऱ्या सालीच्यो नापसंद सालीच्यो स्त्रियो उल्लेख केल्ले आमी पळयता. फातकी आनी फातक नातली मोरयेचें नांवी थंयसर ताणें काणसिलां ही विंचवणो केल्ली काडले दुदेव मात्र न्ही कुळयेक आसता जेंतिलांचेंय नांव आसा तातूंत स्त्रियांचें जुदेवांत विंचून काडल्यांचें आनी जेंतिलांचें आनी अशें सगळें विवर्शितना आमी देवाचें योजन कितें म्हणलें समजता. देवाच्या बाचाव करच्या मांडावळींत हर एकल्यांक थंयसर अवकाश आसा पात्र आसा आनी तो जावंक पुरो अस्कत ह्या विंचून काडलो ह्या काडिनातलो हर एकल्यांकी ही सोडवण ह्या सोडवणदाराक वळखोवचें ह्या सोडवण जोडची धेणे आसा म्हणलें माथेवाच्या वांजेलांत आमी आयकता. जेजू सोडवणदार सर्वां खातीर म्हणलें आमी देव जेजूच्या सुत्रांनी सांगचे तर सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक थंयसर नोवांक सोडून एक सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो सोदून वता म्हणजे हर एकल्याकी ताच्या राजांत स्थान आसा आनी सांडून गेल्ल्यांक तो परतून फाटीं सोदून आपोवन हाडटा आनी अशें हर एकल्यांनी तांचो पात्र
तांणी केळोवंक आसा म्हणलें आमी आयकता. आनी एक आमी दाखलो दिवचे दरे मोइजेक देवान थंयसर बसयल्ल्या गांवाक त्या इस्रायल परजेक आपोवन व्हरूंक विसरलें आनी ताका अधिकार दिल्लो अजापां करचें आनी तितले मात्र न्ही जायतीं खुणां करून देवाच्या परजेक थंयसर बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हरचो सगळी जबाबदारी ताका आसली. पूण व्हरतें भाग ताका आसलें जाल्यार ताका बसयल्लो गांव पळोवचें ताका नातलें. पयसतावनूच देव ताका दाखयता. देखून देवाच्या सोडवणेच्या योजनांत हर एकल्याक तांचो पात्र आसा आनी कोणी देवाच्या योजनांत सर्वाधिकारी जावंक या जेजू सोडिना, या देव सोडिना. थंयसर कित्याक आमी पळयता थंयसर तांकां कितें केलो मोइजेचें आमी पळोवंक जाल्यार मोइजेक लोकांक आपोवन व्हरूंक आसलें, सर्व अधिकार आसलो, सगळें आसलें. पूण थंयसर पयसतावन मात ताणें पळयलो आनी ताचें कितें खेळोवंक आसा तसो पात्र केलेल्या उपरांत दुसऱ्यांक ताणें सोडून दी जाय, दुसऱ्यांक सोडून दी जाय. आनी देव दुसऱ्यांक हर एका वेळार देवाचें योजन तशें एकल्या वरवींच न्ही सगळ्यांक थंयसर भाग घेवचे बरी देव पळयता. आनी अशें थंय दावीद रायाचें जिवीत पळयल्यार थंयसर आमी पळयता दावीद देवाच्या मना सारको काळजा सारको ताच्या काळार ताका तेंपल बांदूंक देवान ताका दिवंक ना. ताका ताच्या उपरांत आयिल्ल्यांक तें तेंपल बांदचें अधिकार ताणें दिलो. आनी देवाच्या सोडवणेच्या मांडावळेंत देव कितें करता की म्हळ्यार हर एकल्याक एक एक पात्र दिता आनी तसो पात्र जाल्या उपरांत ताणें निर्गमन घे जाय, थंयच रावोंक ना. देखून हर एका रितीन ताचें कितें ह्या संवसारांत आमी पळयता आमकां थोडे पात्र आमकां मेळटात आनी तें कितें आमचें काम आसा तें आमी करचें, आमी निर्गमन घेवचें. हर एक रितीन आमी जायते फावटी आमच्या मुतीक येता जावंक पुरो आमच्या दोळ्यांक मुखार आमकां दिसना. अब्राहमाक थंयसर देवान बसयत आसतना ताची संतत नखेत्रां बरी आनी रेवे बरी विस्तारतली म्हणत आसतना ताका तें दिसूना. पूण तो पातयेलो, भावार्थान पातयेलो आनी देव कितेंच कितें देवान बसयलां तें बसवणी तो पूर्ण करता म्हणलें तो पातयेलो आनी घडलेलें घडीत आमकां ताच्या दोळ्या मुखार ताका दिसूना तरी तो तें पातयेलो. देखून मुगाळ भाव भयणीनो आमकांय जायते फावटी दोळ्यांक दिसना पूण देव तें आसा करतलो, देव तें घडता. आनी देव आमी मागणें करतना या आमी ते सवा खातीर जावंक पुरो या इतर संदर्भांनी मागणें करता हांव जायते फावटी आमी चिंतचें आसा, आमच्या मोतीक येवचें आसा हें मेळटा गी ना गी या घडटा गी ना गी म्हणलें. पूण आमी उडास दवरूंक जाय आमी मागलें देव दिता देवाच्याच वेळार. म्हळ्यार देव हर एक दीस वावर करता आनी थंयसर आमकां कितें जाय तें तो दिता. देखून आमी चिंतचे बरी न्हय बगार ताच्या कुशे प्रमाणे तो आमकां फावो करता. देखून हर एक दीस आमच्या मागण्याक फळ आसा, हर एक दीस आमच्या मागण्याक तो फळ मेळटा पूण आमकां दिसता त्या रुपान न्हय. कित्याक आमकां आज मागणें करूंक न मियारला, आज आमी मागणें केलें आमी उपरांत परतून आमी मागता. हे मागणें निरंतर सोंसणीकायेन आमी माग जाय आनी मागल्या वेळार हे मागणें देव आयकता आनी देव सगळें दिता. देवाक हर एक वेळी सारको जावन आसा. आमी ह्या वेळार देव दिता की हो वेळ सारको गी तो वेळ सारको गी न्हय बगार हर एक आमी चिंतचें ह्या देव गळाय करिना, देव तक्षण दिता मागलें पूण ताच्याच खुशे प्रमाणे. देखून देवाची खुशी आमी जाणा जावन आमी माग जाय, निराशी जावचें न्हय. देखून हर एकल्याक बाचावी आसा म्हणलें जेजूच्या उतरांनी आमी आयकुचें. तर जेजून म्हणलें आसा कोण म्हजी आवय कोण म्हजो भाव, देवाची खुशी करता तो हर एकलोय म्हजी आवय म्हजे भाव म्हजी भयण. देखून आमी आज जेजूच्या वंशावळींत सर्वचे जाल्यार भरती जायचे जाल्यार या आमी जेजूचे संबंधी जायचे जाल्यार
आम्ही बापाची खुशी करीजे. आमची खुशी नाही बगार बापाची खुशी. देखून कितें आमी बापाची खुशी करता तबळ आमी जेजूच्या त्या संबंधांत वाडत वेता आनी बाच्यावी आमी जोडता. देखून मोरी एक विशयान थंयसर सांगलें आसा जेजू पळोवंक आयिल्ल्या वेळार कोण बापाची खुशी करता. मोरयेन बापाची खुशी केल्ली, बापाच्या त्या मोगान ती जियेली आनी देवाचें उतर तिच्या काळजान जगोवन दवरून ती त्या उतराचेर नियाळ करताली, जगयताली. आनी अशें जेजूक आपल्या कुशव्यांत घेवन अर्भांत घेवन आमकां सोडवणदाराक ती बाच्यावेच्या वाटेर ती आदार जाता. मुगाळ भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या येण्याक भोव लागशिल्ल्यान आज तावन भोव लागशिल्ल्यान आमी तयाराय करता. देखून आमी लागशिल्ल्यान तयाराय करता आसतना आमी कशें तयाराय करचें संतोशान, मागण्यान, बऱ्या करण्यान आमी अशें करता आसतना देवाचेर संपूर्ण पतीन देखून कितें आमकां करूंक न मियरला, कितें आमकां जबाबदारी दिल्या. सांग पुरो एक बापय, एक आवय, या एक भाव, एक भयण, या एक सुनू, या एक हर एक पूत धू आनी कितें आमकां जबाबदारी आसा ती बरी करून केल्ल्या वेळार देवाच्या कुशे प्रमाणे केल्ल्या वेळार खंडीत आमी जेजूच्या त्या येण्याक भावार्थान, पातयेणेन, मागण्यान तयारी करता आसतना ते येणे संतोशाचें आमकां जातलें, समाधानाचें आमकां जातलें आनी जेजूच्या जल्मा दीस खरो संतोश आमच्या काळजांत उरतलो मात्र न्ही, हेरांकी तो प्रसारूंक आमकां साध्य जातलें. देखून आज जेजूची वंशावळ आमी आयकली. ह्या वंशावळींत हर एकल्यांक पदक्यांक विंचून काडल्यांक हर एकल्यांक पात्र आसा, भाग आसा आनी आमकांय जेजूच्या मिसांवांत वांटो आसा आनी जेजून हाडले ते मिसांव आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा म्हणलें ह्या वंशावळी मुखांतर. कित्याक देव सतेवंत तो बसयल्लें तो करता, तो कितें बसयता तें घडता आनी हें भावार्थांत आमी स्विकार केल्ल्या वेळार खंडीत आमच्याय जिवितांत आमी मागल्लें देव दिता म्हणल्या फातीनीन भावार्थान मागता आसतना तें आमकां बऱ्याक पडटा. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी मागया आमच्या हर एका त्या सवा खातीर, गरजां खातीर आनी तोच आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागया. आमेन. आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा बेठोच्या कानी की आमी पूण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी काणी. घे बापा ही काणी कामची, घे बापा ही काणी कामची, घे बापा ही काणी कामची. मोगाळ भुरग्या दिवची. हुंडो आनी वायन हानायल्या बापा घे मोग पराता. आमकां सामी तुका भेटयता बापा तुजी सांवकता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदरा दिवपाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भाग्यवान धर्मदूतान सांजुतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोखान बरोवन ताचे सोडवण परगट संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. ती सोडवणी आमच्याय काळाच्या मनशां कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता आनी आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता.
सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयशामी करूंक पावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्वपदरा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आम्ही तुका दिन वासूंक पावो ओ काही दोन्ही सो आणि आमच्या पैद्यासो तुझ्या पवित्रतेची कुणा जावं या संसारा सदा उरच्याक आणि सर्गींची शिकोण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मस्थांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्या देखून आता विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून इदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जाताच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात नंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सस्नीक खराराचें रगत फातकेचें बुकसणें मिळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत रावतले हे म्हज्या उडासा करात पावडता सो गुट परगटुया सोमी जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो इतसो बुंडो आनी सडवणीची खालसे तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची खूड आनी रगत शेवतिल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुन्हा जुवानपणाचो बरवो सदोरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगडी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामुरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दम दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखानम गांवांत होदी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
Tias Jesu vorbi, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, पवित्रत्मजा एकपणा सर्वोद्वेदारे बापा सर्वंदरणे वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना दीर्घ घेऊन सांगता आम्ही मागया. आमच्या बापा श्रींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग, आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांती सुटय, आनी सर्व आकारांतली वाटाई कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसूं. माये मोगसो गुर्त जावन एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती, ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सर सुभागी. सुमया तुवें म्हजे धर्मचे म्हाका फावना, पुंच्या उतरांत म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जेजू तुये काळजा, तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या, तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये. तू जावन आसाय उजवाड काळो पयसाव डावसो, मरणा काळोक निवराव आमार जिवीत लाभोसो. उजवाड फाकय जिवीत लावय सगळी निवासाक पावय. उजवाड फाकय जिवीत लावय सगळी निवासाक पावय. प्रार्थया. भो मोगाळ बापा भगेवन जूत देवाच्या जैते वन तो मरणा पासोत या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतूं घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर, आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त आमी बसया.
मोगाल भवन आनी भयणीनो, परत तुमकां ह्या पवित्र थळाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरां तेर्स, 8 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 कुमसारां, 10:15 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवं येत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. प्रत्येक जावन कोंतां बेतिन्यो, सांजूद ताद्देवाचे इमाज्यो, कातोलीक पंचांग, इतर सभा संगती आसात. कोणायकी जाय जाल्यार ह्या स्टॉलाक भेट दिवन तुमी घेवंक हांव आपोवणें दितां. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसाची तेसावां ऑफिसांत दिवची. कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें फोन करून येवये. तशेंच आयच्या दिसाय थोडो वेळ मेळोवन तुमकां अवकाश आसा. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कोणायकी फुलाची पाकळी दिवंक मन आसा जाल्यार दप्तरान दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबल्यो, कुमगार, काजारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंताळाचो उगडास करा. त्या लेकार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतले आनी आमी विशेश जावन नव्या वेळार आराधना वेळार तुमचे खातीर आमी मागतले. हांव आज मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्रांत हांव नर्स आसात. कोणायकी BP, शुगर टेस्ट करूंक मन आसा जाल्यार मिसा वेळार आराधना वेळार वा आराधना जाल्या उपरांत अवकाश आसा. तशेंच आश्रयेच्या इस्कॉलाच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोडबेद्रे आळू आसा. होमिओपॅथीक डाक्टरां नर्स आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार आराधना वेळार 9 वेळार तशेंच ताच्या उपरांत थंयसर ती आसात. मेळोवंक अवकाश आसा. हाचो फायदो तुमी जोडचो. आज जेवणाक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचतना आयचो प्रधान याजक मानादे बाप मायकल मस्करेणस तांचे जावन ही मानाची वाद घेवंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. तुमी मुखार येवन ही मानाची वाद घेवची. देवदीन जेम्स एडवर्ड डिसोजाच्या हाच्या 5व्या वर्साच्या उगडासाक ग्लेन जोशवा डिसोजा एरमाळ तांणी मुखार येवन मान घेवचें. मिशाल कुटिनो किन्नेगोळी, वाल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्नेगोळी, अँथनी रिटा रान्ना बेळमान, तेरेजा लोबो सुरतगाल, प्रिन्स्टन लोबो पवित्रकाल जवाडो. दान दिल्ल्या सर्व दानी हांव उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे विस्तार आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज जेवण तयार करतात पवित्र काल जवाड्या घरां. सर आमी दिंबे घालया. सांजूद देवाच्या मानाक नव्यान आमी सोलोवन व्हरया. पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गी सोमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेवन जोदता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासून विनाती करता. सांजूदता देवानी येरसान बघ प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागयांक. सोमयान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सोवड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमची मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवन ज्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. ज्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी सोमेस्त मणी देवाक मानवातात. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय.
आता आम्ही बघेन सुदता देवाच्या विनवणीन तुझे मारी पाद उबारच्यो गरजो आनी आत्रे तुझ्या दैवीक खुशेप्रमाणे तू जारी करतलो म्हूण आमी बरो आसता येजूच्या भोव पवित्र आनी उद्धार काळजा सर आमचे पात्यांनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुदता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवणदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाधारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीचे कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या ज्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता वडा पातेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू. सभा जणांनी हांगासर त्या सवान दान दिल्यान ही त्या सवा वाचताना जर तर तुमची त्या सवा मागणी आसा तुमी मागा मोगाचे न्हू. ना जाल्यार आज ह्या पवित्र थाळाक येताना तुमच्या खालसा मनान कितें त्या सवा मागणी घेवन सांजुदता देवाच्या मजतीक खातीर आयल्यात सक्कड ह्या घडी आमी उबान दिवया. सांजुदता देव मारी बा सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. वडा पातयेनीन भक्तीपणान आमी मागया. 12 जाणांक बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावच्या खातीर 13 जाणांक एग्जामांत बरें करून बरोवंक आनी उडासाची सकत मेळच्या खातीर 10 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम भाव जावच्या खातीर 14 भुरग्याचे देणे भाव जावच्या खातीर 14 जाणां परगांवांची 20 भाव जावच्या खातीर 13 एलर्जी पिडा गूण जावच्या खातीर 6 जाणांचो जागो बऱ्या अमलाक विकोन वेच्या खातीर एकल्याचे घर बांदून करपा मेळच्या खातीर 14 बरो फुडार फावो जावच्या खातीर एकल्याक आयतरेचे मिसाक वचोंक आनी मोबायल सिगरेट जावन सुडका मेळच्या खातीर 13 डिप्रेशनां जावन गूण जावच्या खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा जावन गूण जावच्या खातीर 6 जाणांक हातापांयाच्यो गांठीत गूण जावच्या खातीर 2 शिरांची पिडा गूण जावच्या खातीर 14 बावळो गूण जावच्या खातीर एकल्याचो मनस्ताप पयस जावच्या खातीर एकल्याक बऱ्या इस्कॉलान टिचरीचें काम मेळच्या खातीर 2 मतीक समाधान फावो जावच्या खातीर 14 रातीची बरी न्हीद पडच्या खातीर एकल्याक वर्टिगो पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याची तकली पडापड गूण जावच्या खातीर 7 जाणांक रीण बारी करून करपा मेळच्या खातीर एकल्याचे काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोला विकून वेच्या खातीर एकल्याक रुखातान पडलो गाय गूण जावच्या खातीर एकल्याक कामातान प्रमोशन मेळच्या खातीर 18 जाणांक प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच एकल्याची डिस्क सर्जरी जाल्या ते बेगीच बरो जावच्या ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला आनी एकल्याची गोमट्याची आनी पांयाची शिरांची फडाफड बेगीच गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. त्या व्यक्ती खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच आयचे दिसा मुंबय एका भुरग्याची सर्जरी जावंक आसा. ह्या भुरग्या खातीर मागोवंक सांगला. विशेश तरान ल्हान भुरगें ताच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. सगळें बरेंपण जावचे खातीर आमी मागया. आनी एक आमच्या फिरगजीची बहीण आयचे दिसा इंटरव्यू इस्रायल वेचाक फेस करता. सगळें बरें जावं दी. सक्कड बरें जावन विजा सक्कड जावन बरें करून घालपाक वचूं कुटुंबाच्या खातीर वावर करून करपा लाभचे खातीर मागोवंक सांगला. त्या भयणी खातीर आमी मागया. आनी एक आमच्या भयणी खातीर ह्या हप्त्यांत इंटरव्यू आसात. सगळ्यो बऱ्यान फूड करच्याक विजा मेळच्या खातीर आनी परगांवाक वयच्या खातीर सगळें बरें जावच्या खातीर आनी एका भावा खातीर ताचें UK वयची विजा बेगीच मेळच्या खातीर सगळें बरें जावच्या खातीर त्या भावा खातीर आमी मागया. आनी एक आमच्या भयणीन तिच्या आवय खातीर सिसिलिया खातीर मागोवंक सांगला. कठीण कश्टांत आसा. पिडेस्त जाल्या त्या आवय खातीर मागोवंक त्या भयणी खातीर मागया. ताच्या भावा खातीर विन्सी खातीर ताका एक सैरीक फावो जावच्या खातीर ताच्या कुटुंबांत सगळें बरें जावच्या खातीर तांणी मागोवंक सांगला. विल्सन तांचे खातीर मागोवंक सांगला. त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. हांगासर एक जोडें आयिल्लें तांच्या मदें मानस्ताप आसा. तांच्या मदें इल्लेशे चडवणें आसा. सगळें परिहार जावच्या. ह्या जोड्याचें मुखलें जिवीत सगळें बऱ्यांतलें बरें जावच्या. एकामेका बगसून एकामेकाच्या खाल जमानांत आसले गायते विस्तरोवन परत तो संबंद रुथा करूंक आनी बरें काजरी जिवीत जियोंक करपा ह्या जोड्याक लाभच्या खातीर आमी मागया. आनी एक आमच्या भावाक ताच्या कामांत प्रमोशन मेळच्या खातीर आज परत सोमिया कडेन आमी विनंती करया मोगाचें न्हू. एका कुटुंबाक एक बरें घर जागो फावो जावच्याक एक घर बरें मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. त्या कुटुंबा खातीर परत आज आमी सांजूद देवा मारी पाद मागया मोगाचें न्हू.
सबाज जाणांक सर पवित्र थाळा घेतात मागोवंक सांगता जायत्या जाणांक हांव मागता म्हणून बसयता ह्या हरी एकल्याक जे कोणाक हांवें मागता म्हणून सांगलां म्हज्या लागीं आयिल्ल्या हरी एकल्या ह्या पवित्र थाळा तांकां हरी एकल्याक ह्या घडये हांव सोमयाच्या पांयान ताळा समर्पण करतना तुमी मोगाचें नांव जे कोणें तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक मागता म्हणून तुमी बसयलां तुमच्या खाल सामानांत कितें ते सवा मागणी आसात ह्या घडये सकड व्हडा पातयेनीन भक्तीपणान सांजूद तात देवाच्या मजतीन मागलें लाभता म्हणल्यार त्या बरोवशान हें सकड आमी आतां सोमयाच्या पांयान ताळे दवरून आमी मागया मोगाचें नांव सकड आमी दोळे धांपया आराधन तुका सोमयान जेसू आराधन तुका सोमयान जेसू वंदन तुका सोमयान जेसू नमन तुका सोमयान जेसू महिमा तुका सोमयान जेसू स्तुती तुका सोमयान जेसू प्रणिपात तुका सोमयान जेसू जय जय तुका सोमयान जेसू होगलाप तुका सोमयान जेसू हालेलुया 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 मंगळा जेजू या घडये या सकड भावंडांक तुझ्या पांयान ताळे समर्पण करता तांची तेसवा मागणी तुझ्या पांयान ताळे समर्पण करता संजोद तात देवाच्या विनवणीन असाध्य आसलें तूं साध्य करताय म्हणल्या व्हडा पातयेनी भक्तीपणान सर भक्तीका या पवित्र थाळा राज आसात तुझे कडेन विनंती करता सांजूद तात देव मारी बात विनंती करता सोमयान जेजू तुझी पदवी महिमा दाखय सोमया तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तुजे तावन ती दैवीक सकत वालतेली आपोडलेली हरी एकली बरें जातली हरी एकल्या तांच्या जिवितांत गरजो मेळ्ळ्यो सोमया मेळटात म्हणले बातेनीन आमी मागता सोमयान जेजू तुज्या सक्तेचेर आमी बातयता आपोड सोमया गुण कर सोमया बरेपण ह्या भावनांक दी सोमया तुजी दैवीक सकत करपा वळय सोमया तांणी आशिल्लें बरेपण ह्या पवित्र ताळा तांकां लाभय सोमया आणि त्या मारी पाहत तू आमचो सोमी बळवंत तरांच्या सांगत आसाय तू इम्मानुएल देव आमच्या सांगत आसाय म्हणले आमी बरो आसतना सोमया तांच्या जिवितांत आदर दी सोमया सांगात दी सोमया तांच्या गरजांनी भाव बरेपण लाभय सोमया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus apor सोमया Jesus apor सोमया बरेपण दी सोमया touch them Lord Jesus anoint them Lord Jesus आराधन तुका सोमयान जेजू वंदन तुका सोमयान जेजू महिमा तुका सोमयान जेजू नमन तुका सोमयान जेजू Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. दिंबी घाली आमी मोगाचेनो म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो बोवात दंडळोंक पेसरच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावं दे ये वर्त्या सांता हांव म्हज्या काळजाचे गुंडाळे थावन हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवस दिवचे खेरीत त्याने तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाची खोटसाण हांव तुका भेटयता म्हज्या तुज्या मोगाळ माई पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमचे दोळे धांपी या मोगाचे न्हू सांजूद तात देव मारी पात या पवित्र थाळा लाभचें सगळें बरेंपण आमी वळखून घेवया बरी भलायकी मतीक समाधान संतोष आत्मीक दादोसपण आजापां अद्भुतां सांजूद तात देवाच्या मजतीन आमच्या जिवितांत घडतात अरी एका दिसा म्हणल्या बरी ह्या पवित्र थाळा जायतें बरेंपण वालता मोगाचें न्हू तेगून देवान केल्लें सगळें बरेंपण वळखून देवाक आमी अर्गां दिवया एकल्याक UK वचूंक विजा आनी टिकेट मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता दोगांनी इंटरव्यू पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात चौगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगांचे पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांचे BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या पासून अर्गां दितात चौगांचे एलर्जी जावन संपूर्ण सुटका मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एका कुटुंबाक मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 6 जाणां तांणी मागलो प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दितात तांचे संगी आमी मेळया देवाचो उपकार आठवया धन्या देवाक आमी अर्गां ओगळाप आमी दिवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजां
मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त बावंडा बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक भाव. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा तुज्या मोनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बर्ती भलायकी आनी कुडयात्म्याची गटाई दी. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्गीच्या बापा आईचे दीस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे चवथे संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांची त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर ती सर त्या सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत फावो तें काम नासतना कोस्टोंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. दाळ बापा फावो ते जिणये सांगाती मेळनासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. मोगाचें कितलीं जाण हांगासर येवन बऱ्या सैरीके खातीर मागतात. पुताक दुयेक एक सैरीक लाभच्या खातीर मागतात. दुखां गळोवन मागतात. मोगाचें तांकां हरी एकल्याक एक बरें जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव. तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या जल्मा मरिपात आयिल्ली शांती समाधान संतोष आख्या संवसारांत राज जावन दी. प्रत्येक जावन खंयसर झुजां चलोवन आसात खंयसर झुजाचे मोडां आसात ते सगळे नितळ जावन दी. झुजां रावोवन दीत शांती समाधान राज जावन दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा आमकां अल्पसंख्याकांक संविधानांत जायतीं हक्कां बरेंपण तुवें दिलां. हीं हक्कां सांबाळून व्हरच्याक सरकारी अधिकारार आसलेल्यांक तांच्या मतीक उजवाद दी म्हूण मागता आसतना आमी हरी एकल्यानी आमच्या हक्कां खातीर सदांच झुजोंक ती हक्कां आमची घेवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारनिये काकुडीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे खावूचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशे सदैव बोग जेजूक आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलबी औंकारे मुरये बघेवन ते देवाचे मामा सोविनाती का क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावो जावच्या खातीर पिडेस्तां बसोत मागणे सक्कड पिडेस्तांक आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार नाजाल्यार आमच्या कुटुंबांतली आमच्या वळखीची मोगाची पिडेस्त बावंडा कोण आसात सगळ्यांचो उडास काडया ह्या घडये तांकां सगळ्यांक त्रिएक देवाच्या कृपेक मजतेक आमी समर्पण करया. त्रिएक देवाची मजत खाकुल करपा तांच्या कुडींनी वाळून दी. बरी भलायकी बरेपण तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या घडये विशेष तरान आमी मागता आसतना त्रिएक देवाक आमी महिमा दिवन सांगता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें कुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्टोंच्या तुज्या साकरांनी साखरणीचे दाल दिश्ट घाल. तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमियावर वे. सोम्याच्या नवी आमचो आदार ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळा सोम्या बावर्तींच्या बुजवणदारा तुझी मीत नातलेली दयाळा आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे
राखवण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून एकामेकाक सूख समजणी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांत तान बगसून जियोंक तांकां आदार दी. आपल्या कश्टां वरवीं सुदारसून जियोंक दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगूं दी. तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे संगता राव आनी तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी. आनी तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दी, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं, आपल्या मुखा मळसो प्रकाश तुमचेर पांकोवं आनी तुमकां मैपसान काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दी. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसारार सरापर्यंत आमचे संगता तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं आनी तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव तुमची काळजां राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या दिसांक उजवाडान भरले आनी तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसपून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवे सदा आसो. मोगाचे न्हू दिमेरेस आमी रावया. मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता करसूंचो पवित्र वेळ जावन आसा. जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. मोजा देवा तू सर बरो रस्ता मोजो धनी कर सगळ्या काळजा मोग तुझा हावे सदा करूंक फावो. मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. सुम्या जेजू ह्या पवित्र येवकारीसान करो सजर आसाय. आमी तुका अर्गां दिता, गुलाब दिता, स्तुती करता, महिमा दिता. थोडो वेळ तुजी संगता रावून तुजो मोग अनुभव करूंक, तुजी कृपा जोडूंक, तुजें बेसांव जोडूंक, तुजें आशिर्वाद जोडूंक आमकां पावो कर. सुम्या जेजू कश्ट पिडा शिडा कंत बेजाराई सगळें सूख संतोष घेवन तुज्या पांयां तळ आमी आसाव. सुम्या जेजू आमची तेसावां गरजो आशा अर्गां अत्रेक हें सगळें तुज्या पांयां तळ आमी भेटयता. हो थोडो वेळ तुजो सांगात आमी सोदताव. सुम्या जेजू आमची सोडवण करचे खातीर गर्जनाच्या गोठ्यान मरयेच्या कुसव्यान तूं जल्मलोय आनी आमकां हर एकल्याक बादशाव करचे खातीर आमी बादशाव जावचे खातीर तुजी विशेश कृपा तूं दिताय. आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण, आमचे फाथक सगळे आमी वळखून घेता, मोगसणे मागता. तुवें आमकां दिवचें तें सर बरेपण नियाळता. तुका आमी अर्गां दिता, होगळाप दिता, स्तुती करता, महिमा दिता, वंदन करता. सुम्या जेजू सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान तुका अर्गां दिवंक, आराधन करूंक तुजी सखत तूं आमकां दी. तुजें बोळ आमकां दी, तुजी घटाय आमकां दी, तुजी कृपा आमकां दी. आमकां हर एकल्याक तूं बळवंत कर. तुजे थंय संतोष पावोवंक तुजी कृपा आमकां दी. अभे रवया
जेजूक आमी अर्घ दिवया. ह्या संतोष पावा ह्या गिता मरिफात आमी ताका अर्घ दिता आसतना आमचे सगळें जिवीत आमी उडासा काडया. आमी ताका भेटोवन दिवया. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गाताहून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गाताहून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. हांव तुजो नीज गवळी तू म्हजी मोगाची शेळी. हांव तुजो नीज गवळी तू म्हजी मोगाची शेळी. तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला. तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गाताहून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गाताहून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. सांडून गेल्या सोदून आयलो. सांडून गेल्या तुका देखलो. सांडून गेल्या सोदून आयलो. सांडून गेल्या तुका देखलो. हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा आपूण भरता. हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा आपूण भरता. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गाताहून संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गाताहून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Tại cần vui sáng
अर्गा तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया होगलाप तुका सुमिया जेजू गुलाब तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 देवान आमकां रचलें संतोशान आसूं संतोशान आसूं सांग पावलो फिलिपिकारांक बरोवन सांगता आमी संतोष पावजे संतोशान आसाजे सदां न्हीत सोम्यातय आमी संतोशान आसाजे देखून हो संतोश समाधान जेजू आमकां दिता देखून सांग पावलो सांगता कश्ट येवं दी पिडा येवं दी खंत जावं दी आनी सगळें सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण करया आनी संतोशान जिवेवया आनी थवळ ताची कृपा आमचे थंय वळटा ताचें समाधान आमचे थंय वळटा बरेपण आमचे थंय वळटा नंतर आमी बेजारायेन खंतीन आसल्यार बरेपण जोडूंक शकना कित्याक आमी चिंतून चिंतून करता शिवाय आमी आमकांत कश्टार घालता शिवाय बरेपण जोडूंक शकना देखून सोम्या थंय सदां न्हीत आज मात्र न्ही हर एक दीस आमी संतोशान आसाजे संतोश आमी पावजे तर संतोशान सोम्याक अर्गां दिवया आमी आमचें जिवीत उडासा काडया जायतें बरेपण आमकां मेळ्ळां देवान आमी मागिल्लें मागनातलें सगळें आमकां दिलां आमकां आज हांगासर येवचें बरी केलां आनी मागोवंक ताणें फावो केला ताच्या अपवित्रतेचें धेणें आमकां ताणें दिलां संतोशान आसूं मागण्यांत आसूं मागण्यांत चड आनी चड आमी देवाचो अनुभव जोडूंक देखून आमी ताका अर्गां दिवया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आमच्या मती घेवची हर एक चिंता हर एक कश्ट हर एक पिडा शिडा आमचे थंय आसली आमच्या कुटुंबांत आसली आमच्या कुटुंबांतली हर एक गरजो ते सगळें आमी भेटून दिवया आमच्या मती कितें दोसता कितें येता ह्या वेळार ह्या घडये आमी जेजूच्या पांयां तळार समर्पिया सुमी ते आमकां बदलून संतोश तो आमकां दिता आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या जिवितांत देखून संतोशाचे व्यक्ती जावन जियोवच्या खातीर देवान रचलें जायते फावटी आमच्या अस्कतकायेक पडोन फातकाक लागून आमच्या सरवुणेपणाक लागून आमी सोम्याक तावन पयस सरल्या आनी संतोश आमी वगडायला देखून सोम्याक सगळ्या काळजान सगळ्या मनान ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्या सोम्या अर्गां तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावारता हांव तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावारता हांव महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोडवून दिल्या सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोडवून दिल्या सोम्या महिमा तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावारता हांव तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावारता हांव होगळा तुका सोम्या होगळा तुका राखून वेल्या सोम्या होगळा तुका सोम्या होगळा तुका राखून वेल्या सोम्या होगळा तुका हर्षिता हांव
तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावता स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावता प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावता जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांभाळलेल्या जेजू जय जय तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांभाळलेल्या जेजू जय जय तुका तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावता हले हालेलुया 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 मगाळ भाव भिडीनो होमका जायते बोटी सगळ्या मोनाने अर्गां दिवंक जायना स्तुती करूंक जायना मागोवंक जायना मागण्याक बसल्या वेळार आमकां कितेंय जाता या भायर या म्हण जाता आनी अशें मागण्यांत आमकां आसक्त ना कित्याक सोम्याची कृपा आमकां गरज आसा आमी मागण्याक बसच्या पयलें सोम्याची कृपा आमी म्हाका जाय आनी सोम्याची कृपा मागल्या वेळार आमकां मागणें करूंक जाता पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागूंक जाय सीदा मागण्या केल्या जायना पवित्र आत्म्याची सकत आनी सोम्याची कृपा हे दोन आमी मागल्या वेळार आमकां कितलोय वेळ मागण्यान करसूंक जाता देखून आमी संतोशान आसा जाय तर आमी मागणें करूंक शिक जाय सोम्या लागीं ताज्या दिसांनी म्हळें सोम्या आमकां मागोवंक शिकय आमचो भावार्थ चडय तांणी मागलें आमी मागया सोम्या आमचो भावार्थ चडय आमकां मागणें करूंक शिकय जायते फावटी मागणें करतना आमकां दुबाव येता मेळटा की नागी मेळटा की नागी सांजाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकता जर तर तूं दुबावान हालत्या जलत्या दुबावान तूं मागताय जाल्यार तुका तें मेळना मागचें वेस्ट देखून भावार्थान माग तुका मेळटलें देखून आमी हर एक आमचें मागणें भावार्थान भरलेलें जाय
दुबाव करूंक ना, मेळटा की ना. जेजू म्हणटा तुका मेळ्ळांच म्हूण माग. आनी ताच्या जेजूच्या उतरांनी आमी सांगचे जाल्यार मागा तुमी मेळटले, बोडया आनी तुमकां उक्ते जातले. मगाळ भाव भयणीनो, सोदा मेळटा, मागा मेळटा, बोडया उक्ते जाता. जर आमी मागणें करतना आमकां पवित्र आत्मो कितल्या वर्त्या मापान तो दिता. जर आमी खोटे आसून जर आमी मागता, जेजू ताच्या उतरांनी म्हणटा आमकां आमी जायते फावटी आमकां कितें माग जाय म्हळें कळटा. तर सर्वेस्पर देव ताचो मोग करतल्यांक, ताचे लागीं मागतल्यांक कित्याक की चड मापान तो दिना जायत, पवित्र आत्मो दिना जायत. मगाळ भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां आयिल्ल्या वेळार मागणी करूंक जाता. चड आनी चड मागण्या आसक्त सडटा, वाडवळ जाता. आमचे मागणे बोळादीक फळादीक जाता. आमी मागले ते 100% आमकां मेळटा. देखून भावार्थान पवित्र पुस्तकाचे जायते उल्लेख आमी करियेत. भावार्थान मागले, भावार्थान मागणें करूंक गेल्ले हर एकल्यांनी निराशेन फाटीं गेल्ले ना, बेजारायेन फाटीं गेल्ले ना. कित्याक ते मागणें फळादीक, कित्याक भावार्थान मागले. जेजूनच म्हणलें आसा तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, तुज्या भावार्थान. आनी तितले मात्र न्हय, एका आरीगराक ओवन हाडटात, पिडेस्ताक जेजूच्या पांया तळा दवरिजे म्हणून. जायत्यो अडखळी तांकां मेळ्ळ्यो. त्या अडखळी मग फूड कर ते फुडें वतात. आनी थंयसर फाक्याक वयर चडोवन त्या पिडेस्त मनशाक कितले कश्ट पळया. आमी जाल्यार म्हणटा लागून फाल्यां या आज नाका रश्या म्हणून. बँकाक मार्केटी खंय बरो आमी गेल्यार इल्ले चड लोक आल्यार केट आसल्यार लोकांची केट आसल्यार आमी फाटीं येवन फाल्यां येता म्हणटा हांव. पूण ना, त्याच दीस फाक्याक चडले, फाके वयर गेले आनी त्या पिडेस्ताक वयर गेले, नळे काडले आनी जेजू आसल्या त्या कुडान देंवयले. थवळ जेजू म्हणटा तांचो भावार्थ पळयोवन त्या पिडेस्ताक गूण करता. आज मगाळ भाव भयणीनो, जायतीं त्या जावांक घेवन आयल्या, आमचे मात्र न्ही, हेरांची. जर आमी भावार्थान मागता त्या जावांकी फळ मेळटा. पळया त्या 100 जाणांनी त्या 100 जाणांचो ओवन हाडल्यांचो भावार्थ जेजू पळयता आनी त्या पिडेस्ताक तो गूण करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाळ भाव भयणीनो, आमचे मागणे भावार्थान बरलांगी. आमी कितें मागता म्हळ्यार आमकां कळीत आसा गी. उबी मागणी मात्र न्ही. सोम्या लागीं उलोवंक आमी शकता. सोम्या आमकां शिकय म्हण आमी मागला गी. सोम्या आमकां मागूंक शिकय, मागणें करूंक शिकय. आमकां येना, आमकां उबी मागणी सोडल्यार दुसरें कळीत ना. पवित्र आत्म्यान बरोवन मागोवंक शिकय. पवित्र आत्म्याच्या कुरफेन आमकां बरोवंक शिकय. पवित्र आत्म्याची मजत मागोवंक शिकय. ए पवित्र आत्म्या, आमचे थंय तूं ये, आमकां मागोवंक शिकय. आमकां मागोवंक कळना. आमचो अस्कत भावार्थ, उणो भावार्थ. सोम्या तूं आमकां आपड गूण कर, पवित्र कर. आमची जायती पिडा शिडा आसा, आमकां बरें कर मागूंक जायना. आमकां खंत आसा, बेजाराय आसा, समस्या आसा. हर एक दीस ही समस्या. ह्या समस्या मध्ये जर आमी सोम्याक अर्घ दिता, सोम्या थंय भावार्थ दवरता, सोम्या थंय आमी फात येता आनी मागता, ते आमकां मेळटा. मगाळ भाव भयणीनो, बुरवोसो आमकां निराश करिना. बुरवोशान मागले आमकां निराशपण हाडिना. जेजू म्हणटा, जेजूच्या नांवान जर जेजूचो मोग करतल्यांक एक कोप शेळे उदक दिल्यार तुका प्रतिफळ आसा म्हण जेजून सांगला. एक कोप शेळे उदक दिवंक मस्त कश्ट ना, मस्त सुलभ. म्हळ्यार जेजू आमकां सांगता आमच्या हर एका करण्याक प्रतिफळ आसा, मागण्याक आसा. भावार्थान मागल्या
आमी वावरतान मागलें जाल्यार तें मेळटा मगळ भाव भयणीनो. जायते फावटी आमी वावरता विणे मागल्लें आसा, सोवयेचें मागणें केल्लें आसा, सोवयेन मिसाचें बलिदान भेटयल्लें आसा. जेजूच्या येण्याक आमकां संतोश पावचे. जेजूचे जल्माचे बेस्त करता आसतना आमच्या काळजा मनान तो संतोष आसाचे. सो संतोष कितें जाता की आमी आनी एकल्या लागीं उलयतना तो पाशार जाता. अशें सगळ्यांक तो संतोष मेळटा. जर आमचे लागीं संतोष ना, जर आमचे लागीं बेजाराय आसा, खंत आसा, खंती आमी आसा, रागान आसा, बुकसुणेच्या स्पिरितान आमी ना जाल्यार आमी आनी एकल्याक प्रसार करचे. तेंच आमचो राग ना, समाधान, निराशपणो, मागया अयच्या देवसुतयेंत आमकां सांगल्या प्रमाणे देवाची खुशी आमी करया. देवाची खुशी मागणें आमी करया, भावार्थान आमी मागया. देवा केदाळा दिजे म्हणलें ताका कळीत आसा. देखून सोम्या आमचे कश्ट हे, पिडा ही, समस्या हे तुका भेटयता. तुज्या कुशे प्रमाणे जावन दी. मरी पळया जेजू पुताची आवय म्हणल्यार कुशी कुडले, तिका कितले कश्ट मेळ्ळे, निराशा मेळ्ळी. पण सोम्या थंय ती आसली देखून ती निराशेन बडाना, बुरवोशान भरता, सगळें जगोवन दवरता देवाचें उतर. हर एक मनशाचें उतर तिका आयकता. देवाचे योजन आमकां दोळ्यांक दिसना, आमकां दोळ्यांक दिसना देवाची योजन. जायते फावटी आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान घडतना आमकां ते कित्याक घडटात म्हणलें समजना. पूण सोम्या सरशी आमी गेल्ल्या वेळार सोमी आमच्या मतीक उजवाड दिता. हें घडीत कित्याक घडटा आनी आमी कितें करीचें, आमचो पात्र कितें, आमी कशें ह्या घडितांत भाग घेवन हें घडीत सोम्याक भेटयचें हें सोमी आमकां सांगता. सोम्या थंय आमी जेयचें, संतोष पावचे, सोम्याक वळखचें. सोमी आमकां सदांच मेळोवंक येता, भेटोवंक येता. जावं पुरो आमच्या शेजाऱ्या मुखांतर, या बऱ्या मनशा मुखांतर, या आनी कोणा मुखांतर हर एक दीस सोम्याचें येणें आमकां जाता. पूण आमकां सोम्याची वळख मेळटा गी मस्त फावटी मेळना. सोमी येता म्हणी कळना. कित्याक भावार्थान जियेतल्यार मात्र कळटा, भावार्थान वळखल्याक मात्र कळटा, दोळ्यांक दिसना. अब्राहमाक पळया, तुजी संतत नेकेत्रा बरी आनी दर्याच्या रेवे बरी वाडतली म्हळें ताका वळूंक मेळूना. भावार्थान पतयेलो, भावार्थान सोम्याक पतयेलो आनी सोमी ती दिल्ली बसवणी संपूर्ण करता केली. जायते फावटी आमकां आमची जबाबदारी बरी करून केल्ल्या वेळार, बरें करून आमी जियेल्ल्या वेळार, संतोशान जियेल्ल्या वेळार देवाची बसवण जारी जाता. हर एक व्यक्ती थंयसर पळया, पातकी स्त्रियो, विंसलेले, विंसिनातले सगळे आसात. सगळ्यां मदें जेजूच्या सगळ्यांक बाच्यावी हाडचो, सगळ्यांक बाच्यावी दिवचो सोमी जल्मता. मरये द्वारी कितें प्रवाद्या मरीपात देवान सांगलें सगळें घडून येता. देवाचें उतर सत, कितें देवान सांगलां तें घडटा. मरयेचें जिवीत आमी पळयल्यार मरयेचें राज जावं थंयसर सोडता. मस्त फावटी आमचें चिंतप आनी आमचें राजाव आमी सोडिचें पडटा देवाच्या कुशीक. मरयेन तिचें चिंतप आनी तिचें राजाव सोडलें. देवाचो पूस तिच्या गर्भांत जल्मता म्हणटा आसतना
देवाची खुशी जावं दी म्हणाली. आपले तुझी साखर तुझ्या उतराप्रमाणे म्हणजे थंय जावं म्हणाली. ओटल्यान म्हणाली, ओटल्यान म्हणाली. आणि त्या दीस तुझी खुशी जावं म्हणलें कुर्साच्या मरणापर्यंत. कुर्साच्या मरणापर्यंत थंयसर कुर्साच्या मुळी जेजूच्या त्या कुर्सार उमकळतना त्याच्या पांया मुळीपर्यंत देवाची खुशी जाली. जायते फावटी जायत्यो संगती तिका समजूना, खळीत जावना. पूण देव कितें करता तें बऱ्याक करता म्हण पातयली. कितले कश्ट तिच्या जिवितांत जेजू जल्मताना आमी आयकता. जेजू ल्हान व्हड जाताना हेरांनी कोडी काडची उतरां, जेजू विशयांत कोडी काडची उतरां. तो मरी असो पोतू, तो असो पोतू, तसो पोतू म्हणलें. पूण मरयेन बरूसो सांडूना. तें देवाचें योजन पातक विणी जियेली. पातक नासतना कश्टांत आमचे बरीच, पूण पातकांत आमचे बरी न्हय. पातका रहीत देवान तिका रचले. सगळें जिवीत तिणें भेटोवन दिलें. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी आमचे स्वार्थाचे चिंता सोडी जायी. जेजूची खुशी जारी जायची जाल्यार, जेजूक आमी स्विकार करीचे जाल्यार कालतेपण जायचे. आमी मागया फुडें सकडी आमचे जिवीत सुमेच्या पांयां तळा दवरया. दोळे आमचे धांपून आमी मागया, सुम्या म्हज्या घरांत जायते कश्ट आसात, नास समाधान आसा, झगडे आसा, लढाई आसा, मानास्ताप आसा, बोगसणी ना, फारीकपण आसा, द्वेष आसा, राग आसा, बेसराय आसा, समस्या आसा, पिडा शिडा आसा. कश्ट एका वयर एक कश्ट येतात. सुम्या तुका आमी भेटोवन दिता. तूं आमकां आपणे गूण कर. दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आनी जेजू आमकां आपडता ह्या वेळार. जेजू आपड दी म्हूण आमी मागया. आपड जेजू, म्हाका आपड, गूण कर जेजू, म्हजी पिडा शिडा. हें गीत आमी गायता आसतना जेजू आमकां आपडता म्हणल्यार बरोवशान बावरता आनी गीत आमी गावया. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, दैवी शक्तीन तुझ्या गूण कर जेजू. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, दैवी शक्तीन तुझ्या गूण कर जेजू. पिळे शिडेंतल्यान गूण कर जेजू, कश्टाळ वारांतल्यान गूण कर जेजू, पिळे शिडेंतल्यान गूण कर जेजू, कश्टाळ वारांतल्यान गूण कर जेजू. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, दैवी शक्तीन तुझ्या गूण कर जेजू. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, दैवी शक्तीन तुझ्या गूण कर जेजू.
गूण कर जेजू हगे मोसरांतले गूण कर जेजू गर्वांकारांतले गूण कर जेजू हगे मोसरांतले गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या गूण कर जेजू भिरांतपणांतले गूण कर जेजू अनिष्फळांतले गूण कर जेजू भिरांतपणांतले गूण कर जेजू अनिष्फळांतले गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैविक पुत्रां तुझ्या गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैविक पुत्रां तुझ्या गूण कर जेजू आपड जेजू आपड जेजू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपड जेजू दैविक पुत्रां तुझ्या आपड जेजू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपड जेजू जेजूका फुडूंक सांगयांक जेजून जायत्या कोडकारांक फुडलें नितळ केलें कुरड्याक फुडलें दिश्ट दिली केप्याक फुडलें आयकोवची सकत दिली मोन्याक फुडलें उलोवची सकत दिली दोनी हात आमच्या मोतीचेर आमच्या तकलेचेर आमी दवरया ही सगळी आमची तकली मत जेजूक पवित्र करूंक सांगया बरें चिंतूंक बरें करूंक बरी योजना रुपीत करूंक हेरा विशयान आमच्या विशयान कुटुंबा विशयान समाजा विशयान बरें चिंतूंक कृपा मेळोवन दी म्हूण मागया सुमी जेजू जायत्यांक मतीक समाधान ना मतीक समाधान ना देखून जायते फावटी कुटुंबांना समाधान रास करता सुमी जेजू आमकां बरी मत दी जाणवाय दी गिन्यान दी बुदवंतकाय दी तुजें उतर जियोंक तुजी खुशी करूंक कृपा दी दोनी हात आमच्या दोळ्यांचेर आमी दवरया सुम्या जेजू हे दोन दोळे तूं पवित्र कर पळोवची अपुरबायेची सकत तुवें दिल्या तुवें रचल्या हर एका रचनाक मोण जातीक रूख झाडांक परिसर सगळें तुजें बरेंपण पळोवंक ह्या आमच्या शारिरीक दोळ्यान आमी पळयता पयण करूंक सोलोवंक वावर करूंक हे दोन दोळे पळोवची सकत दिश्टीची सकत तुवें दिल्याय सुम्या जेजू ही दिश्ट तूं पवित्र कर तुज्या पवित्रत्म्यान आपूण गूण कर जायत्यांक बरी दिश्ट ना ओकल दवरला सुम्या दिसना गैरें गैरें दिसता थोड्यांक सरकी दिसना वळख मेळना सुम्या जेजू शारिरीक दिश्टी सांगता आत्मीक दिश्ट दी
आत्मीक रितीन तुका पळोवंक भावार्थाच्या दृश्टीन तुका पळोवंक सकत तूं आमकां दी. आमची दिश्ट तूं पवित्र कर. दोनी हात आमच्या कानाचेर आमी दवरया. सुम्या जेजू हे दोन खान आमचे तूं पवित्र कर. आयकूंची अप्रुबायेची सकत तुवें दिल्याय. तुझे उथर तुजो थाळो आयकोंक, हेरांचे कश्ट आयकोंक, बरेपण आयकोंक तुवें आमकां आयकोवची विशेश सकत दिल्याय. तुका आमी अर्घ दिता आसतना सुम्या जेजू जायत्यांक आयकोवची सकत ना, सारकें आयकना. सारकें आयकनातल्या वरवीं जायते फावटी झगडे लढाई जाल्ले आसा, वायट घडले आसा. हे सगळे तुका आमी भेटोवन दिता. आयकोवची सकत, सारकें तुजें उतर आयकोवंक, हेरांचे कश्ट आयकोवंक, बरेपण आयकोवंक तुजो आदार आमकां दी. दोनी हात आमच्या वंटाचेर आमी दवरया. सुम्या जेजू उलोवची सकत तुवें आमकां दिल्याय. कितें आमी चिंता नियाळ करता तें ह्या जिबेन वंटांनी उलोवंक आमी शकता. सुम्या जेजू उलोवची सकत, अप्रुबाय सकत, कश्ट आमची सांगची सकत तुजे लागीं उलोवची, तुजें उतर वचचें, तुजें उतर प्रगट करचें, हेरांक बरीं उतरां उलोवची. सुम्या जेजू हें देणें तुवें आमकां दिलां. तुका आमी अर्घ दिता, भेटोवन दिता. दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. सुम्या जेजू ह्या काळजांत मरये बरी देवाचे उतर जोगून दवरचे आसले. जायते फावटी हेरांची उतरां, बेजारायची उतरां, कंतीची उतरां, वायट उतरां, स्वार्थाची, मोसराची, हग्याची, रागाची उतरां थंयसर आसात. काण उडय. तुज्या नांवाच्या सक्तीन आमी मागता. पवित्र कर, नितळ कर आमचें मन, आमचें काळीज. तुज्या कृपेन आमकां बरें. मागीर आमी सगळें आमचें जिवन सुम्याक भेटोवन दिवया. आमची मोत, आमचे दोळे, आमचे कान, आमची जीभ, आमचें काळीज, सगळें आमचें शरीर, आमी करचे हर एक वावर, आमच्या घरांतली हर एक भाव भयणी, हर एक पिडेस्त, प्रायवंत, भुरगीं, ल्हानां, युवा जाणां, परगवांत आसले आमची भाव भयणी, आस्पत्रेन आसली आमची भाव भयणी, आमचे लागीं मागोवंक सांगली भाव भयणी, सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळें दवरया. सुमी लागीं सांगया. सुमी आमकां आपडे गूण कर, पवित्र कर. तुज्या पवित्रत्म्यान भर. पवित्रत्म्याची सकत तूं आमकां दी. सुम्याचो ताळो आमी आयकुया. सुमी आमच्या काळजांत उलयता. थोड्याच दिसांनी एका 8 दिसां भितर आमी परत जेजू जल्माचें फेस्त करता आसतना संतोशान करूंक, राग आसल्या थंय मोग करूंक, बोगसूंक, बरें करूंक, बरें चिंतूंक, बरें चिंता पाठोवंक आमकां हर एकल्या उजवाड दी. तुजी दैवीक कृपा दी. उबे रावया. पवित्रत्म्याची ससाय आमी मागया. पवित्रत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना पवित्रत्मे आमचेर देंवन ये, वळोवन ये. आमचेर, आमच्या कश्टांचेर, आमच्या सगळ्या जिविताचेर, आमच्या भाव भयणीचेर, हर एकल्यांचेर देंवन ये म्हूण आमी मागया. उबे रावया. पवित्र तेलान तुमकां चलयतात. आत्म्या
पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये काळीज मुझे तयार असा मौन है मुझे तयार असा काळीज मुझे तयार असा मौन है मुझे तयार असा काळजाचे दार उघडे असा येण्यात तुझ्या राखून असा काळजाचे दार उघडे असा येण्यात तुझ्या राखून असा आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये Bognaanovi koru tuye chitapnove koru tuye Bognaanovi koru tuye chitapnove koru tuye Kalot muzo dauna tuye जीवित उजवाडान भरून तुये काळोख मुजो धावना तुये जीवित उजवाडान भरून तुये आत्म्या पवित्रात्म्या विकात्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये Kurpen tuja boron tuye Mogan tuja boron tuye Kurpen tuja boron tuye Mogan tuja boron tuye Zanwayin tuja boron tuye देण्या दातारा रावून तुये जाणवायेन तुझ्या बोर तुये देण्या दातारा रावून तुये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तुये
जेजूचे बेसांव जोडूंक आमकां आमी तयार करया. येद्या व्हडा म्हणलें गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया. पूर्विल्या त्या रूपां बोला नव्यो रीती आदार्या. सर्वान वेचा अस्कद विश्व्या भावार्थाचे बोधिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता एका स्थान्या हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टाचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ जावन समजिते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन पवूक. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. धन्या. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. धन्या. आयचे दीस आमकां लाभलेल्या सकट बऱ्यापणाक देवाची स्तुती करया. देवाक अर्घ वगलाप दिवन आमी गीत आमी गावया. अर्घां दिव्या आमी अर्घां दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सरपडया. अर्घां दिव्या आमी अर्घां दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या. ताचे समोर आमी सरपडया. मोगान पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी